उपासाक बशिल्लो एक्टिविस्ट राजन घाटेची भलायकी हालिल्ल्यान सोमारा सांजे ताका जीएमसीत व्हेलो. उधर भेजो ना. Activist Rajan Ghate agreed to move from Azad Maidan to visit GMC for his medical examination after Panaji police assured him and his supporters that he can continue his fast if he is found medically fit to do so. हाचे पयलीं एक्टिविस्ट राजन घाटेचेर हल्लो जाल्लो म्हूण बोवाळ जालो. पणजे पुलिसांनी राती एकल्याक ताब्यातय घेतिल्लो. एक हेल्मेट घालून मनीस म्हाजे कडेन पडलो आनी म्हाका म्हणलो राजन बिर्याणी खावपाक या रे म्हणलो. हांव फकाणां करता म्हणलो आमले पूण पळोवंक ना म्हणून हां रे म्हटलें बरें आहा म्हटलें. अरे मेल्या म्हणलो तुका आपूण सांगता आपूण 10 कोटीचो म्हणलो पात्रांव म्हणलो तुका 5 कोटी दिता म्हणलो आरटीजीएस करता आत्तां मडगांवसून म्हणलो तूं तें हें बेश्टें उपाशी रावनाका वच म्हणलो. 5 कोटीचे हें म्हाका जर दिसता हे विनय तेंडुलकराचें राजकारण जावन आसा आनी तेच्या वांगडा बसलेले ते माविन गुदिनो आनी हो कोण तो सदानंद तानावडे. फ्रेंड म्हाजो भाव जेन्ना उपाशी आहा म्हाज्या पोटान जेवण वयतलें हांव 10 कोटीचो पात्रांव ताका कोणें आमच्या एक ग्रुपान कोणें तरी घातल्या काँग्रेसीन ताका दिला आनी तो काँग्रेसचो मनीस तो काँग्रेसचो मनीस इज एन एक्टिविस्ट. आमी विनय तेंडुलकराक विचारलें तो म्हणटा घाटे खंय दुसरो केजरीवाल खावन पिवन सुखी. दुसरो केजरीवाल जाला. हां हय कारण केजरीवाल तशेंच करता कोणाक इंग मारपा लायता कोणाक जोती मारपा लायता मिरची पावडर मारपा लायता ती आमकां करपाची गरज ना. तो खाता जेवता वेवस्थीत घाटे आनी 10 दीस अकरीस कोण वाचतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.